बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मागण्यांत वांटो घेवच्याक. जेजूचो स्वभाव आमी सगळीं जाणां पत्करता, कित्याक तो जावन आसा आमचो मस्तक, आमी ताचे सांदे. तर आयज आमी कितें म्हणून ताची पत्करुया? पातक्या मोदें पूण पातक्या सारको न्हय. पातक्यांक आपल्या स्वभावांत आपोवंक तो आयला. तांकां पातकांतली निवारच्याक आनी आपल्या देवपणांत तांकां भाग दिवच्याक. पातक्या मोदें पातकी न्हय पूण पातक्यांक सुटका दिवंक जेजू आयला. तर हो विशय आयज आमी घेवया आमच्या नियाळांत आनी आमच्या स्वभावांत हें जेजूचें ओदीक घडोवन येवनी. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंठेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयचोच तान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता खरी, सगल्या सांद्यांनी आमच्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या. पूण आमी जाणो जावया की सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. जेजूनच आमकां सांगलां, हांव जिवीत, वाट आनी सोत. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तो जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावता तितली तो आमकां बापाशी वत्ता आनी पवित्र आत्मो आमकां दिता. पवित्र त्रित्वेंत आमी जेजूच्या एकवटान रावलीं की ताच्या जिवितान, ताच्या त्रैकीक जिवितान आमी भाग घेता. आमचें सगळें हो समन्वय, इंटिग्रेशन घडोवन येतलो. कूड मन आत्मो आमचे एक जेजू सगळें जावंक लागतली आनी जेजूचो स्वभाव आमी ओदीक पत्करूंक लागतले. पातक्या मोदें पातकी न्हय पूण पातक्यांक आपल्या प्रमाणीकपणांत, शांतींत, आनंदांत आपोवणे आनी भाग दिवंक आयला. प्रत्येक सुस्कारांत आमकां हें देणें ताचें फावो जाता. आमचे पातकी स्वयंब आमी ताच्या स्वाधीन करया प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना, आनी सुस्कार भितर घेतना ताचें बरें स्वयंब प्रमाणीकपण आमी पत्करुया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत, आनी हे परी सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी हें जाणो जावया, पयले सुवातेर ताचे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. तो आमकां म्हणटा, म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. जशे भाशेन किटलींतली च्याव आमी प्रत्येक ग्लासान ओतता, ते भाशेन आमी समुद्र जो सुस्काराचो आसा तातूंतले आमी आमचे कुडींत इल्लें घेता. ताचें जिवीत आमचें सगळें घेवन ताच्या जिवितान आमचें सगळें दवरता
आनी ताणेन आमकां आपल्या जिवितान सगळें बरेंपण तयार करून दवरलेलें आसा. ताचो फायदो आमकां मेळटा, ताचें देवपण आमचे मदीं येता आनी ताच्या जिवितान आमी भाग घेता. तर आमी उणी जायत वचोंक जाय आनी तो वाडत वचोंक जाय. तितलेंच न्हय, सायबीण मायन म्हणलां त्या प्रमाणे हांव सर्वेस्पराचो चाकर, सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें ताचें धरया आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड म्हणून ताकाच विनंती करया. हे परी ताच्या आसण्यांत आमी भाग घेता. हळू हळू आमचें आपलेपण देंवता आनी देवपण वाडत वता. तो पर्यंत आमी आमचेच सुस्तुकी करूंक लागता. ताका लागून तो आमकां म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलों. म्हजे जूव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान घोटाय मेळटली. तर म्हजें जूव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. तो ताचे सगळें हो भाग घेवंक आतां आमी तयारी करीत आसा. तुमी म्हजें आयकतात खरें, पूण तुमचो स्वभाव असो आसूं न्ही की प्रत्येक सुस्कारांत तुमी जेजूच्या एकवटान रावतात. सगळे ताका एकवटोन आयकतात, पळयतात, उलयतात. सगळें जेजू सवें आमी करया. तो जावन आसा आमचो मास, सेंटर, आनी ताचे उद्देशी सगळें आमचें सवें घडोवन येवनी आमचे वस्तुंकी न्हय, आपलेपणांत न्हय, पूण ताच्या देवपणांत आमी भाग घेवन आमचें जिवीत ताचें जिवीत अदीक करूंक लागया. हें आतां आमी जाणो जावया की तो म्हाका पूर्णपणे प्रत्येक आमच्या सांद्यांत वळखता. हांव पर्यंत म्हाका वळखना, पूण तो म्हाका वळखता.
आतां हे भाशेन ताचे सवय सारल्या उपरांत हो वेळ ताचो स्वभाव आमचो घडोवन येवंक लागता. आमचो स्वभाव ताचे सवय एकवटून रावलो की आमी ताचें जिवीत अदीक आमच्या जिवितांत पत्करता. तरी वयल्या वयर न्हय, आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार ताचें इंतेसांव आमचें इंतेसांव जावंक लागता. ताची चिंतनां आमची चिंतनां मनाच्या पांवड्यार जावंक लागतात. ताच्यो कोन्यो आमच्यो कोन्यो कुडीच्या पांवड्यार घडोवंक लागतात. तर हें सगळें ताणें आमचें सगळें घडोवन हाडचें म्हणून आमी ताचे कडेन विनंती करया, सायबा तूंच हे आमचें इंतेसांव तुजें इंतेसांव कर, आमची चिंतनां तुजी चिंतनां कर, आमची कर्तुबां तुजी कर्तुबां जावं दी. हे परी ताचे कडेन विनंती केल्या उपरांत आतां आमी पूर्णपणे तयार जाल्या दुसऱ्या भागांत मागण्याच्या प्रवेश करच्या. पयल्या भागांत आमी ताका आजीर जाता. तो सदांच आसा. ताच्या आसण्यांत आमी आतां आसा आनी पूर्णपणे सगळें आमी अणभवता. आमचे सांदे सगळे जागृत जालेले आसात. आमी आळसायेन जियेना, पूण जागृतायेन, कित्याक जितली आमी जेजूच्या ताब्यांत आमचें जिवीत करतल्या तितली ताची सुडसुडाय, ताची चपळाय आमचे मदें घडोवन येवंक लागतली आनी आमी जिवाळ जातल्या. जिवितांत आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जावंक लागतलें, सुटसुडीत आमी जावंक लागतल्या. आनी सदांच शांतीन आमी पावलां फुडें मारतल्या. फाटीं न्हय, ओ घोवन थिंचरूच न्हय, पूण ताचे बरोबर तो जावन आसा आमची वाट, ताच्या वाटेन आमी चलोंक लागतल्या, फुडें वेतल्या. ह्या दुसऱ्या भागांत आतां आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारया. पातक्या मदें पातकी न्हय, पूण पातक्यांक आपल्या जिवितांत आमंत्रण दिवंक तो येता आनी आमकां कृपा दिता आपलेपण सोडून ताच्या देवपणांत भाग घेवंक. ह्या वेळार आमचें इंतेसांव हें जावन आसा. जेजूची खोलायेन ओळख घेवच्याक, कित्याक हे परीन ताचो मोग आमी आनी ताका पूर्णपणे आमी आजीर जावच्याक आनी ताची वाट आमची वाट म्हणून पत्करच्याक. टू नो हिम interiorly so that we can love him intensely and follow him closely. जेसू दुसरी दर्याचे वेळी गेलो आनी सगळो लोक ताचे सोशी आयलो आनी ताणें ताका शिकवण दिल्ली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलेल्या लेवीक, आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिश्यां बरोबर जेवणाक बसले. तर आंतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिसेव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिश्यांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून ताका म्हणलें,
बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वयजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजूच्या जिवितांतलो हो प्रसंग आयज आमी आपणावया. पयले सुवातेर हें सगलें परतून आतां आमी आमच्या मनांत हाडया. दोळे धांपून प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान रावन आमी ताका परतून पळोवया. जेजू आपलीं वस्त्रां घालून आसा, ताचे केंस लांब आसा, खाड आसा, ताचे दोळे एकदम चतूर, जिवंत, धारेचे कशे. आनी तो चलत वेळेर वेता. थंयसर लोकांक तो शिकोवन दिता, प्रवचन करता. लोक ताचें आयकोंक एकदम झोम्यांनी येता, कित्याक ताचीं उतरां आनी ताचें आसोपूत इतलें बरेंपण हाडटा की खरेपणी लोक बदलून आपलें जिवीत ताच्या सारकें जिवंक लागता. ही कृपा सगळ्या जाणांक मेळटा जेन्ना आमी जेजू सरशी येता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सरशी येता न्हय, तर जेजूक आमी आपणायता आनी ताचो स्वभाव आमचो स्वभाव जावंक लागता. जेजू उठून मांडवीर आसलेल्या लेवीक आपयता. तो दोन वसूलदार आनी वायटो मनीस आपयता आनी ताचे घरा वेता. ताच्या आमी कोण तर तसलींच वायटवी मनशां आनी पातकी मनशां. तांचे बरोबर जेजू बसता, उलयता आनी ती ताचे बरोबर. धर्मशास्त्र कितें म्हणटात, कित्याक अशें करता तो? प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण वायट आसा त्या मनशांक हांव आपोवंक आयलां. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताच्या एकवटान जिवंक जाता आनी जाता. आनी हे परी ताच्या स्वभावांत आमी वांटो घेता, आमचे पातकी सैम सोडटा आनी ताच्या एकवटान आमी जियेता.
तर हो दुसरो भाग जालो. आतां तिसऱ्या भागांत आमी वांटो घेवया भोजोण. आनी हे भोजोवणींत आमी प्रत्येक कितें पळयता, कितें आयकता आनी तो कितें कोत्ता ह्या तिनूय भागांचेर आमी आमचें ध्यान मन लायता. म्हणजे इंतेसांव, चिंतप आनी करप हें स्पश्टपणे आमी पळोवया. आनी जेजूचो स्वभाव जो आमचेय सव्या आसा ताका हाजीर जावन ताचे भाशेन आमी अदीक जावया.